गोंय काँग्रेस कात सोडटा. काँग्रेसीन गोंयकारां कडेन पावपाचो यत्न म्हणून गोवा काँग्रेसीन चेतना यात्रा घडोवन हाडल्या. 21 तारखेच्यान कुंकळेच्यान ही यात्रा सुरू जातली. 8 दिसाच्या ह्या कार्यावळीत काँग्रेस पुराय गोंयभर यात्रा करून लोकांक मेळोन तांकां परत एक फावट काँग्रेसीन हाडपाचो यत्न करतले. पक्ष सोडून गेल्ल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांक परत एक फावट धरला. पुराय काँग्रेसीची समिती नव्यार तयार करपाचें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलां. This time काँग्रेस मंत्रा is going to be की काँग्रेस म्हणटा ती प्रत्येक गोंयकारा कडेन पावतली आनी ताका लागून वी आर स्टार्टिंग विथ दिस प्रोग्राम कॉल्ड एज गोवा काँग्रेस चेतना यात्रा. एंड ऑल्सो समज इफ दे वॉन्ट टू what they can do for the party, how they can be benefited, I mean how party can be benefited with these people. आमचे different cells asat, different frontal asat. So people who want to join to these cells, organization, these frontals, तांकां ही एक opportunity.